वास्को मडगांवां डेंग्यू पातळिल्ल्यान दुयेंती वाडत चल्ल्यात, पूण चिखली हॉस्पिटलांत बेडी उण्यो पडटात. देखून हो चिंतेचो विशय जावन रावला. मुरगांव तालुक्यांतले सरपंच, मुरगांव पालिकेचे नगरसेवक आनी गोवा कॅन संघटनेची जोड बसका जाली. हे बसकेत डेंग्यू गंभीरतायेन घेवपाचेर एकमत जालें. वास्को बायणाच्या रवींद्र भवनात बसका जाली. चिखली जिल्लो हॉस्पिटलांत वखदाचो उणाव आसा, तशेंच कर्मचारी कमी आसात. देखून फॉगिंग आनी वैजकी सुविधा मेळोवन दिवपाक अडचणी येतात. खाट्योय उण्यो आसात अशी अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिली. वाठारांत सांठून उरिल्लें उदक रकोवपाचेरय तशेंच उदकाच्यो उक्त्यो टांकयो बंद करपाचेर चर्चा जाली. गॅमन इंडिया, गोवा शिपयार्ड आनी कांय बांदकाम वेवसायिकांच्यो बांदकाम सायटीचेर जळारांचें प्रजनन वाडपाक लागला हाचेर चर्चा आनी प्रतिबंधात्मक उपायांचेर उलोवप जालें. लास्ट 2 म्हयने जाले पळयता केसीस खूब वाडलेले आसा आनी आयज तेंच्यानी तेच्या लागून आमकां अवेरनसा लागून ही मिटींग दवरलेली आसा. वेल खुबशे पॉयंट डिस्कस जाले. सो बेजिकली कन्स्ट्रक्शन सायडीचेर कशें कंट्रोल दवरपाचें हो एक पॉयंट डिस्कस जालो. सेकंडली आमचे कन्स्ट्रक्शन सायट्स बेजिकली गॅमन आनी गोवा शिपयार्ड बीन असले जे आनी NKG म्हणून एक खंय तरी नेवल जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंचे सायडीचेर खूब कडेन तेंचे लेबरांक एक केसीस आढळले आसा. सो खंय तरी थंयसर तेंच्या एरियांनी डेंग्यूची ब्रिडींग जाता. थंयसर तेंचे स्क्रॅप मटेरियल पडलेल्या भितर तेंचें उदक जमता, थंय ब्रिडींग जाता. सो तेच्या लागून हे जो आहा पळय फिगर तो खूब वाडलेलो आसा. आनी प्लस तेच्या लागूनच जे एडजसंट आमची एरिया आहा वॉर्डांतले लायक बायणां आसूं, निवाडे आसूं नी, मुंडवेलान आसूं नी, ह्यो केसी आमकां चड वाडलेल्यो दिश्टी पडटा. तिसरे आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगलां की जे जाग्याचेर तांकां चड केसी डेंग्यूचे आयडेंटिफाय जाता त्या जाग्याचेर तुमी एक्सटेन्सीव फॉगिंग करा. किंवा तेंचे कडेन समज मशीन ना जाल्यार आमचे कडेन आमचें ओन मशीन आसा. तें मशीन आमी यूज करून आमी तेंचे कडेन मेडिसीन मागलेलें आसा, जेणे करून आमी ती एरिया आमी स्वताहून एक्सटेन्सीव फॉगिंग करून कंट्रोल करपाक शकता. चवथो आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट हांवें रेज केला तो आसा तो चिकालीम हॉस्पिटलाचो. जशें त्या हॉस्पिटलाक 120 बेडेड हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हटलां, पण अजून पर्यंत ते 120 बेड जावंक ना. थंय म्हाका दिसता हार्डली 60 बेड कॅपॅसिटी आसा आनी डेली दिसाक 25 ते 30 केसी ऑफ डेंग्यू आयडेंटिफाय जाता. आनी मॅक्झिमम लोकांक ते बेड नासल्या कारणान तांकां GMCन धाडले वता. सो तेच्या लागून तो सुद्दां इश्यू रेज केल्लो आसा. तांकां रिक्वेस्ट केला की नेक्स्ट टायम जेन्ना तेंची टास्क फोर्साची मिटींग जाता अंडर द सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, तांकां सांगला की हो इश्यू मातसो रेज करा आनी जाता तितके बेगीन हेजी बेड कॅपॅसिटी आहा चिकालीम हॉस्पिटलाची ती वाडोवपाची आनी लोकांक तेच्या लागून खूब जो त्रास जाता तो बंद जाता. आमी आमचे हेल्थ वर्कर्स किंवा हेल्थ स्टाफ कम्युनिटीन वता, अवेरनेस जनरेट करता, IEC करता. पण आता कोण आयला दिसून आयला कितें म्हणून आमकां कम्युनिटीची आनी अवेरनेस जाय. आतां आमचे अवेरनेस जाय. सो आमकां आतां दिसलें कितें म्हणून कावन्सिलराचो हेल्प मेळत आमकां, ते लोकल बॉडीजचे हेल्प मेळत जाल्यार आनी इफेक्ट बरो जातलो. ते तांचे ते वॉर्ड मेंबर्स, ते कम्युनिटी लोक आसा ते तांचे वोटर्स आसा. सो ते तांचे चड आयकतले हेल्थाक. सो आमी आज ही मिटींग आपयल्ली आनी कावन्सिलर्स आयिल्ले अंडर डेप्युटी कलेक्टर, बट ताका येवंक जालें ना आनी खंय तरी तो उरलो. एंड वी हॅड आस्क्ड फॉर द कंपनीज विच आर द मेन कंपनीज विच आर थ्रोईंग केसीस, म्हणजे गॅमन इंडिया आनी गोवा शिपयार्ड. सो तांचे आमकां कॉपरेशन जाय आशिल्लें, कित्याक तांचे कडेन आमकां तितलें बरें कॉपरेशन मेळनाशिल्लें गॅमन इंडिया आनी ते आपले लोक जरी ते कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर काम करता तांकां ते कॉलनी वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार म्हणजे न्यू वाडे म्हण, बायणां म्हण अशें पयस दवरतात, ल्हान ल्हान घरांनी ल्हान ल्हान रुमांनी दवरतात. आनी थंय कितें जाता उदकाचो त्रास आसा, कित्याक बॅरलां भरून दवरतात. ती आमी खुबदां पळयल्या की बॅरलां पॉझिटीव आसा ब्रिडिंगाक. सो आमकां जाय आशिल्लें कितें आमकां ताणें इन्फॉर्मेशन दिवचें खंय ते आपल्या लोकांक दवरतात, खंयच्या कॉलनीन दवरतात. सो आमच्या वर्करांक वचून थंय एक्शन घेवंक मेळटा म्हणून प्रिव्हेंटीव एक्शन. Today's meeting is a follow-up of the block meeting which was held few days ago under the chairmanship of Deputy Collector Mr. Dasaraj Gaus, where we had emphasized the need for bringing all the stakeholders on one platform. And today is the first step wherein all the councillors, the chief officer, various companies came together to discuss the issue. Of course, this is the first step. Now we are also working on the second part, where we will have a more detailed half-day program for all the councillors of the municipality, where they can discuss what are the challenges they are facing. See, dengue is one such vector-borne disease that
that there is no, cure. There is treatment, but you see, we want to concentrate on prevention. And therefore, what are the strategies for prevention? How to identify the construction sites? How to identify the abandoned sites? To see if there are labor colonies. All these issues will be discussed in detail. Plus the problems they are facing regarding fogging, the financial difficulties to get the chemical. What is the health card has to be issued. So all these issues will be discussed in more detail at this half-day session. But right now we are very positive. Today many of the councillors have spoken their mind. They have also shown their willingness to fight this. And since we are moving into Raksha Bandhan, and then other festivities, we are hoping that the citizenry of Vasco will see that this time the festivities should not get clouded by dengue. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.